वेलरीड लेजर एससी आड यंग स्ट्रायकर्सान आपले मॅचीचेर शेक गाजयलो। यंग स्ट्रायकर्स पंगडान 17 विरोधात 2 गोल फरकान जैत जोडले। जीएफए अंडर 13 डिव्हिजन लीग 2 सर्त फातोड्ड्या बरीच रंगली। पळयात काय रंगिल्ले डावपेच। जेडन रॉड्रिगीस आणि ऑस्टिन फेर्नांडीस हांनी फुडारपण केले। रॉड्रिगीसान 5 गोल केले, जाल्यार फेर्नांडीसान 7 फावटी नेटाचो फाटलो भाग प्रभावी जालो। नेसारी व्यापारी आणि टेरेन्स फेर्नांडीसान दरेकी 2 गोल जोडले। वेलरीड लेजर एससी खातीर राफेल डायसान 2 गोल केले, तरी लेगीत यंग स्ट्रायकर्साच्या आक्रमणाचेर वेलरीड लेजर एससी पंगडाक जैत मेळ्ळे ना। शेवटाक यंग स्ट्रायकर्सान मॅचीचेर शेक गाजोवन 17 विरोधात 2 गोल फरकान घसघशीत जैत जोडले। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।